भुरग्यांनो, आयज आमी फुलांचें देंगण ह्या पाठाचो दुसरो भाग शिकुया। आमी पळयलें की फुलां वेगवेगळ्या सुवातींनी जातात, तशेंच आमच्या सरभोंवतणी खुबश्यो अश्यो वस्तू आसात जांचेर फुलांचीं चित्रां आसतात। देखीक कपडे, वाज, मोचे, बोटवे, चादर, आयदनां आनी पड्डे लेगीत। आतां हें चित्र पळयात। ह्या चित्राक मधुबनी म्हणटात। लोककलेचो तो एक खूब पोरणो प्रकार। ताका मधुबनी कित्याक म्हणटात तुमकां खबर आसा? बिहारांत मधुबनी नांवाचो एक जिल्लो आसा। आतां भारताच्या नकाशांत आमी बिहार खंय आसा तें पळोवया। बिहार भारताच्या पुर्वेकडलें राज्य। थंय परबे वेळार आनी खाशेले सुवाळ्या वेळार घराच्यो वण्टी आनी आंगणां अशा चित्रांनी सजयतात। हीं चित्रां काडपाक तांदळाच्या पिठांत भरशिल्लो रंग वापरतात। मधुबनी चित्रांनी वापरिल्ले रंगूय खाशेले असतात। ते करपाक नीळ, हळद, फुलां आनी झाडां हांचे रंग वापरतात। ह्या चित्रांनी मनीस, जनावरां, झाडां, फुलां, सुकणीं आनी नुस्तीं दिसतात न्हय? मधुबनी चित्रां जमनीचेर, घरांच्या वण्टींचेर, कागदाचेर, कपड्याचेर आनी कॅनवासाचेर पळोवपाक मेळटात। द बिहार संपर्क क्रांती एक्सप्रेस ट्रेनीक मधुबनी चित्रांनी सुंदर तरेन सजयला। हें पळयात तें ट्रेनीचें चित्र। मधुबनी चित्रां भारतांतच न्हय तर जगभरांत प्रसिद्ध आसात। भुरग्यांनो, म्हाका सांगात, सगळीं फुलां एकेच तरेच्या रोंप्याचेर जातात? फुलां वालींचेर, झाडांचेर आनी झोपांचेर जातात। तर आतां आमी तांचे बद्दल शिकुया। गुलमोहर, शंकर आनी चाफ्या सारकीं फुलां झाडाचेर जातात। दसणी फुलां, गुलाब आनी धालां सारकीं फुलां झोपांचेर जातात। गोकर्णाचीं फुलां, कलावतीचीं फुलां आनी पेत्रोलेचीं फुलां वालीचेर जातात। कांय रोंपे उदकांत जातात, तांकां उदकांतले रोंपे अशें म्हणटात। कमळ आनी साळक उदकांतले रोंपे आसात। कांय फुलां अशीं आसात जीं फकत रातचींच फुलतात। ब्रह्मकमळ आनी रातराणी हीं रातचीं फुलतात। कमळ आनी सूर्यफूल सकाळचीं फुलतात आनी रातचीं पावतात। कांय फुलांक चड सुगंध आसता आनी तांकां आमी दोळे धांपून लेगीत वळखुपाक शकतात। मोगरी आनी चाफी आमी वासाचेरच वळखुपाक शकतात। गुलाब आनी सदाफुली पुराय वर्सभर फुलतात। तर कांय फुलां अशीं आसात जीं फकत कांय म्हयनेच फुलतात। रोजां गिमाच्या दिसांनी फुलतात आनी धालां शिंयाच्या दिसांनी फुलतात। भुरग्यांनो, कांय झाडां अशीं आसात जांकां फुलांच फुलनात। देवदाराच्या झाडाक फुलां फुलनात। मनी प्लांट आनी फन्स हांकां लेगीत फुलां फुलनात। भुरग्यांनो, तुमी केन्ना असली पाटी खंय पळयल्या? असल्यो पाटयो आमकां बागेंत आनी वाटिकांनी लोकांनी झाडाचीं फुलां काडचीं न्हय हें सांगपा खातीर लायिल्ल्यो आसतात। आमी झाडां वयलीं फुलां केन्नाच काडूंक जायना, कारण तीं जेन्ना झाडाचेर आसतात तेन्नाच तीं खूब सुंदर दिसतात आनी तीं आपली सुंदरताय सरभोंवतणी पसरयतात। फुलांतल्यान बियो आनी फळां उत्पन्न जातात। म्हणून जर आमी झाडां वयलीं फुलां काडलीं जाल्यार प्रजोत्पादन जावचें ना। अशें जाल्यार बियो आनी फळां जावचीं नात आनी नवीन झाडां लेगीत जावचीं नात। जमनीर पडिल्लीं फुलां आमी काडपाक शकतात। आतां आमी पळोवया की ह्या धड्यांतल्यान आमी कितें शिकलीं। मधुबनी ही बिहार राज्यांतली लोककला। फुलां वेगवेगळ्या रोंप्यांचेर फुलतात।
झाडांचेर, झोपांचेर आनी वालींचेर. गुलाब आनी सदाफुली वर्सभर फुलतात. ज्या झाडांक फुलां फुलनात तांकां फुलां न फुलपी नॉन फ्लावरिंग झाडां अशें म्हणटात, देखीक मनी प्लांट आनी नेचो. फुलां पासून बियो आनी फळां उत्पन्न जातात. तर हो आशिल्लो फुलांचें देंगण ह्या पाठाचो दुसरो भाग.